नमस्कार गोंयकारांनो, हांव तुमचो अब्दुल रहीम शेख। आतां हांव हांगा मोरुडान आसा आनी हे कपड्याचे गार्मेंट शॉप आहा। आतां हांगा हे चोरी जाल्लेले आतां हे 3:30 4 हे सुमार अशें जाल्लेले आसा। पूण हांव कितें म्हणटा की आतां हे चोरांक बीन हाडटा कोण हांगा? आतां ही चोरी जाता खंय? आतां हांव खूब एप्लिकेशन घातला, लेबरानूय हांव एप्लिकेशन घातला हे सगळ्यांक आयडी आसूंक जाय म्हणून, जे कोण लेबर हांगा काम करता तांकां आयडी जाय म्हणून। आतां अशें चोर येवन सगळ्यांची चोरी करून वयता, हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां कोण घेतले? हे आतां सद्याचे जाल्ले आहा ते आतां एक केस न्हू, हे म्हयन्यान कितकेशे केस जाल्ले आसा आनी हेतून आमचो कितें करता मंत्री कितें करता, आमचे पुलीस डिपार्टमेंट कितें करता ते हांव नको। बस येयले इन्स्पेक्शन गेले म्हणून जायना न्हू, चोरांक तरी धरात। इन्फॉर्मेशन कांयच ना एक्चुअली, कितें आमी 9 वरांक बीन बंद करता सद्या। 9 वरांक बीन बंद केले। आतां सकाळीं म्हजे स्टाफ येयले, तेमी पळयता कितें शॉप सगळे ओपनच आहा आनी तेजे ते हे आसा पळय ते लॉक घालता ते कट केला कटर घेवन कट केला कितें म्हणून खबर ना, कट केल्या आनी ते हे कपडे बिपडे सगळे आहा तशेंच आहा, बेश्ट कॅश हांगा कांयच ना। 10 रुपया धरला। कितके आसले? 38,000 बीन आसतले। एक्चुअली हांव कॅश धरना केन्ना, ते म्हाका एमर्जन्सी आसली काल, ते लागून हांवें धरला कॅश। ते सकाळी वचून बँकान घालतलो आनी म्हाका रेंट बीट आहा सॅलरी आहा ते पे करतलो म्हणून धरला। 35,000 हे जाल्ले आसा। 38,000 सारखे 38,000 आसा आनी बीन ते 100 रुपयाचे बीन पयशे आसतले। आनी बाकीचे कांयच येना? कांय कपडे तशेंच आहा। पुलीस येयल्ली आहा, FIR आतां करतली। FIR करूंक ना, आतां वतलो हांव FIR करपाक। कांय FIR जावंक ना, आतां हांव FIR करतलो। हांव पुलिसा कडेन रिक्वेस्ट करतलो म्हापसा मार्केटान पेट्रोलिंग मातशें वाडवा आनी अलर्ट करवा सगळ्यांक की हांवें म्हापसा मार्केटान फर्स्ट जालें म्हणून सांगता। हांगा आमची न्यू 1 मंथ जालें ओपन करून, फर्स्टच आमचे हांगा जाला हे हितून वाडात आनी म्हाका कांय खबर ना की खंय कितें जालां।